शिजोवपाचें काम म्हणजे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान सगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर। गोमंतकाच्या लायव्ह अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमी तुमच्या मुखार दर दिसा 4:30 वरांचेर हे आमचे न्यूज रूम बुलेटिन तुमच्या मुखार घेवन येतात आणि तशेंच आयज सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन आयल्या। आमी दिसभरांतल्यो खबरां तुमच्या मुखार हाडटात, ताज्यो खबरी तुमकां दाखयतात। जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमी वचुया आमच्या न्यूज हेड सुशांता कडेन, ताजे कडल्यान जाणून घेवया की आयज ताजे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती। अलेक्स सिकेरा जो नवेचो आमदार, ताचो कालच मंत्रिमंडळात आस्पाव केलो। ताचो मंत्रिमंडळात आस्पाव जाता थंयच आसा। काँग्रेसीन ताच्या मंत्रिपदाक हरकत घेतल्या, कित्याक तर जी अपात्रता याचिका दाखल केल्या ताच्या आड ताचो अजूनय निकाल लागूंक ना आनी सभापती रमेश तवडकार खंय सुनावणी घेवपाक कळाव करता असो आरोप काँग्रेसीचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा अमित पाटकार ताणें केला। आनी अपात्रता याचिकेचो निकाल लागचे पयलीं सरकारान खंयच्या आदाराचेर ताका मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतला असो प्रस्न अमित पाटकरान विचारला। ताका मंत्रिपदा वयल्यान बेगींतल्या बेगीन काडून उडोवचो अशी तरेची मागणी ताणें केल्या। दुसरे वटेन आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय सेतुपती वैफी खातीर गोंया आयल्या आनी आयज एक स्पेशल कन्वर्जेशन प्रोग्राम जो कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर हॉलान आशिल्लो आनी ताच्या ह्या कन्वर्सेशना वेळार ताचे जे चाहते आसात तांच्यांनी बरीच गर्दी केल्ली। ह्या कन्वर्सेशना वेळार ताणें एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला, तें म्हटल्यार आपूण एक वेवसायीक जावपाचो, पूण बायलेच्या उतराक लागून खंय सिनेमान आयलो जाल्यार आपूण इतल्यात आतां दुबय आसता आशिल्लो अशें ताणें स्टेटमेंट केला। ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल चालू आसा। आयज तिसरो दीस आनी खऱ्यांनीच जशें आमकां सुशांतान सांगलें तशें गोंयान विजय सेतुपती आयलो आनी ताचे खातीर लोकांनी इतली गर्दी केली की खऱ्यांनीच आख्खी कला अकादमीन सगळ्याक लोकूच आमकां दिश्टी पडटाले। जाल्यार ताचे उपरांत आमी वचुया आमचे न्यूज सब एडिटर तेजे कडेन उशा कडल्यान जाणून घेवया की आयज उशा कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा। आयची म्हत्वाची न्यूज म्हणल्यार 2 वर्सां फाटीं सरकारी नोकर भरती खातीर जायरात दिल्ली आनी सरकारान ते पदां भरपा खातीर अंदू लिखीत एग्जाम घेवपाचें थारायलां। पूण जो काँग्रेसीचो सांताक्रुजाचो गट समिती अध्यक्ष जॉन नाजारेतान राज्याच्या मुख्य सचिवाक आक्षेप अर्ज सादर केला आनी तो म्हणटा की ही जी जायरात आसा ती परत काडची आनी नवी हें करचें पोस्ट भरचें म्हूण सांगता अशी तेणी मागणी केल्या। ही आमची तुमी पुराय बातमी पळोवची 7च्या बुलेटिनान। तशीच आमकां उशानूय बरी म्हत्वाची न्यूज दिलेली आसा। ताचे उपरांत आमी वचुया आमचे एंकर संजना हाचे कडेन। संजना कडल्यान जाणून घेवया की संजना कडेन आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा। शेतकार हो महत्वाचो घटक आहा आमच्या समाजान आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हणजे सरकार वेगवेगळ्यो येवजण्यो जावं सुविधा तांच्या खातीर राबयता। तातूंतलीच एक म्हणजे किसान क्रेडीट कार्ड। ह्या किसान क्रेडीट कार्ड हे म्हत्वाचे शेतकारां कडेन सगळ्यात आसूंक जाय आनी ह्या सुविधेचो सगळ्या शेतकारांनी लाभ घेवचो आनी हो तांचो हक्क आसा किसान क्रेडीट कार्ड दवरपाचो। म्हणटकून तो शेतकारांनी अवश्य ताचो लाभ घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यान काल जाल्ल्या नाबार्ड सेमिनारांत विधान केल्लें आसा। दुसरी बातमी म्हणल्यार ओल्ड गोवाचे जे फेस्ट आसा ते 4 डिसेंबराक जातले। 180 वर्सांनूच ते 3 डिसेंबराक जाताले, पण अंदू आयतार आयिल्ल्या कारणान ते 4 डिसेंबराक जातले। आतां आयतार म्हणजे चडशे क्रिस्तांव भाव आमचे आसा ते आयतारा खंय सेंटांचे जे फेस्त आसता जावं मदर मेरीचे बी ते आयतारचे फेस्त करना, म्हणून ते अंदू 4 डिसेंबराक जातले। तशेंच 25 तारखेच्या नोवेना स्टार्ट जातल्यो आनी फेस्ता दिसा जर तुमकां
तुमकां चर्चीन एंट्री बीन घेवपाक जाय जाल्यार तुमकां आय कार्ड तुमच्या बरोबर व्हरचें पडटलें. तशेंच बॅग्स बीन तुमकां व्हरपाक अलावड ना. म्हणटकून हें तुमी लक्षांत दवरप. आमकां संजनान खरें 2 म्हत्वाचे न्यूज दिल्यात. ते म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार शेतकारांनी किसान क्रेडीट कार्ड जे आसा ते बेगिनाच करून घेवचे, ताचे उपरांतूच लोकांक तेंचो लाभ मेळटलो. आनी दुसरी म्हटल्यार आतां बेगिनाच आमच्या डिसेंबरान ओल्ड गोवा फेस्ट जावपाचें आसा. ताचे सुद्दां जी संजनान तुमकां अपडेट्स दिल्यात ते तुमी लक्षांत दवरची. ताचे उपरांत आमी वचुया आमचे एंकर ताचे कडेन दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया की आयज दिप्ती कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा. वर्षा तुका खबरच आसतलें विरोधी पक्ष फुडारी जे आसा ते सरकारा आड उलयत आसतात. मात हांगा विरोधी पक्षूच एकामेका आड उलयता म्हणजे विधानां करतात पळय तेन्ना खंय तरी एक हांसपाकूय येता. तशेंच एक विधान जे आसा ते दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दीन हांणी चर्चील आलेमांवाचेर केल्लें आसा. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तांणी चंद्रार वचून आतां वेंचणूक लडोवची कारण थंय ताका कोण विरोधक आसचो ना. सो अशें विधान केल्लें आसा. आनी तशेंच ताच्या म्हणण्या प्रमाणे भाजपाचो तेंको ताका आसा कारण मतां फोडपाक ताका लोकसभेच्या वेंचणुकेन उबो केल्लो आसा. तशेंच फ्रांसिसाचें म्हणणें आसा की संजीवनी साखर कारखानो जो आसा कारण ह्या कारखानो बंद आशिल्ल्या कारणान फाटल्या 2 वर्सांक शेतकारांक खूब लुकसाण सोंसचें पडलां. सो ताणें शेतकी मंत्री रवी नायका कडेन विनवणी केल्ली आसा की म्हणजे मागणी केल्या बेजिकली की कितलें लुकसाण तुमकां सरकाराक सोंसचें पडल्यार पूण जी कारखानो आसा तो परत सुरू करचो. तशीच आमकां दिप्तीन सुद्दां बरी न्यूज दिल्या. ती म्हणल्यार चंद्रार वचून थंयसर कोणूच विरोधी पक्ष आसचो ना. थंयसर वचून म्हणजे आपले पक्ष लडोवचे. ताचे उपरांत आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा हाचे कडेन. उत्तेजा कडेन पळोवया आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा. आयज एक म्हत्वाची एक न्यूज आसा म्हटल्यार वाळपय वाठारांत 2 अपघात जाले आयज सकाळी म्हळ्यार दनपारां. एक म्हळ्यार रेडेगाटी वाठारांत ते पिकअप बॉलेरो पिकअप आनी दुचाकी मदीं जालो. बॉलेरो पिकअपीन फाटल्यान दुचाकीक धपको दिलो आनी थंयच्यान पळ काडलो. आनी पळ काडून ताका मागीर ह्या अपघातान जो दुचाकी चलोवपी आसलो तो गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. तो टेम्पो पिकअप चलोवपी आसलो पळय थंयच्यान पळ काडलो ताका पुलिसेन तेजो पाटलाग करून ताका धरलो आनी तेजी गाडी सयत ताका ताब्यात घेतलो. दुसरो जो अपघात जाला तो वाळपय नाणसा वाठारांत जाला. तेतून अपघातान सेंट्रो कार आनी दुचाकी मदीं जाल्या. हितून दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला. ताकाय जीएमसीन दाखल केला. सो तेंची दोगांची वाळपयसून सेंट्रो कारवालो हांगा नाणसा वयतलो जाल्यार नाणसांतल्यान जो दुचाकी चलोवपी आसलो तो वाळपय वतलो. तांची समोरा समोर टक्कर जावन थंय अपघात जालो. ह्यो 2 अपघात आयज मेन अपघात जाले. हे 2 बातम्यो तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. जाल्यार सगळे आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां म्हत्वाच्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो सांगिल्ल्योच आसा. सगळ्योच म्हत्वाच्यो आमी म्हणीत जाल्यार खऱ्यांनीच पळोवपाक गेल्यार सगळ्योच म्हत्वाच्यो बातम्यो आसा. कारण म्हटल्यार वेगवेगळे न्यूज आमी तुमच्या मुखार पावयता. फक्त गोंयचेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां न्यूज आमी तुमच्या मुखार पावयता. जाल्यार अशेंच आमी तुमकां ह्या न्यूज रूम अपडेट्सान आमी तुमकां पावयत रावतले. आनी सविस्तर सगळ्यो समज जर बातम्यो तुमकां पळोवपाक जाय आयकुपाक जाय जाल्यार तुमी 7 PM बुलेटिनान आमचे पळोवपाक तुमकां मेळटल्यो. जाल्यार कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें. आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा